Musushi samsha Kushi vortai Ke Christuso Parlav Muso Asat mati kolyan Gronte suknyan Purnama kasvat Vasti karja Musushi samshat Kushi vortai Ke Christuso Parlav Muso बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. मोगाच्यानो आयची दोन्ही वाचपां आमकां नियमशास्त्रा विशयान जाणवाय दितात. जेजू नियमशास्त्र रद्द करूंक ना पूण दैवीक रितीन ताणें ताचो सारको अर्थ दिवन पूर्ण केलें. अशें ताणें एकल्यान मात्र नियमशास्त्राचे सर उपादेश ल्हान थिबो पर्यंत संपूर्ण तरान पाळले. सगळे नियमशास्त्र जेजून देवाचो मोग कर आनी पेल्याचो मोग कर म्हणल्या मोगाच्या उपदेशांत रुपांतर केलें. तर मोगाच्यानो नियमशास्त्राचे सार जावन आसच्या मोगाच्या उपदेशाचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक जायची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमची पातकां वळखून आमी म्हणुया हांव पातकी सरपुत्रा तेबाम आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसगुन्या सारून सांगता मनाची तोंडां सारून वायट बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. होमचो अपराध होमचो अपराध होमचो गौड अपराध ह्या पासून भगेवन सदां संवपाक बरी सगळ्या देवतांक मागता. स्वाधीन करचे खातीर हांव तुमकां आज दिता ते कायदे आनी नियमां आयका आनी ते पाळा. सर्वेस्परान म्हाका फरमायले प्रमाणे हांव तुमकां कायदे आनी नियमां शिकयतां. तुमी स्वाधीन करूंक वेतात ह्या देशांत तुमी ते पाळूंक जाय. ते सत्रायेन पाळा आनी अशें तुमची जाणवाय आनी बुदवंतकाय राष्ट्रांक दाखया. ह्या सर कायद्या विशयांत आयकून लोक म्हणटलो हे वर्ते परजेक असली जाणवाय आनी शाणेपण हेर खंयच्याय परजेक ना. आमी सर्वेस्पराक केदाळा उलो मारल्यारी तो आमचे लागीं आसा. सर्वेस्पोर आमचो देव आमी ताका उलो मारतना आमकां तो लागीं आसा तितलो हेर खंयच्या राष्ट्राक आपले देव लागीं आसत. हांव आज तुमचे मुखार दवरतां त्या सगळ्या धर्मशास्त्राक समासम आसले धर्मशास्त्र आनी नियम हेर खंयच्या व्हड राष्ट्राक आसात. पूण तूं सत्राय घे आनी जागृत राव. तुज्या दोळ्यांनी देखल्यो गजाली विसर नाका आनी तूं जिये पर्यंत त्यो तुज्या काळजांतल्यो भायर पडूंक सोडी नाका. त्यो तुज्या भुरग्यांक आनी तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक शिकय. देवाचें उतर हें
नावाड सोमयांक ए जेरुसलेमा Nova Siona e Jerusalema. सर्वेस्परा खर्सी ए जेरुसलेमा तुझ्या देवाक नावाड ए सियोना कित्याक ताणें तुझ्या दरवाट्याचे आडांबे घट केल्यात. Nova Siona e Jerusalema. संवसाराचेर तो आपलो संदेश धाडटा तुर्तान ताची शुभवार्ता प्रसार जाता. दुसऱ्या खंयच्याय राष्ट्रांत ताणें अशें करूंक ना. आपली विधी नियमां तांकां उगडूंक नात. Nova Siona e Jerusalema. तो आपले उतर जाकोबाक कळीत करता. इस्रायलाक आपली विधी नियमां परगडता. दुसऱ्या खंयच्याय राष्ट्रांत ताणें अशें करूंक ना. आपल्या विधी नियमां रीतनी तांकां उगडूंक ना. Nova Siona e Jerusalema. उद्गार. Vânându-ca Hrista, măime păritraia. Vânându-ca Hrista, măime păritraia. तुझी उतरां सुमया आत्मो आनी जिवीत सासणीक जिवीत दितात ती उतरां तुजे लागीं आसात. Vânându-ca Hrista, măime păritraia. Vânându-ca Hrista, măime păritraia. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. माथेव प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणा लागलो, नियमशास्त्र वा प्रवादाचे उतर रद्द करूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंती नाकात. रद्द करूंक न्हय, मगार ते संपून करूंक म्हूण हांव आयला. सतस हांव तुमकां सांगता, आकाश आनी भुमी सरापर्यान घडचें आसा तें घडल्या शिवाय नियमशास्त्रांतलें एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून बेसोना. देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतलें एक अति ल्हान नियम मोडटा वा तशें मोडूंक हेरांक शिकयता, तसल्याक सर्गींच्या राज्यांत निमाणो म्हूण लेखतलें. पूण जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांकय पाळूंक शिकयता, ताका सर्गीच्या राज्यांत वर्तो म्हणून लेखतलें. देवाचे उतर हे. Vacai tuca Hrista. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या शुभ वार्तेंत जेजून सांगलेलें आमी आयकलें. नियमशास्त्र वा प्रवादाचें उतर रद्द करूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंती नाकात. रद्द करूंक न्हय, मगार ते संपून करूंक म्हूण हांव आयलां. पूण कसलें खंयचें नियमशास्त्र? ह्या नियमशास्त्राची ओडवी कितें वा ताचें वर्तेपण कसलें हें आमी आयच्या पयल्या वचपांत आयकता. तें एक जाणवायेचें ग्रंथ वा त्या नियमशास्त्रां कोण पाळटा तो एकलो तो जाणवायान भरता आनी तो बुद्धवंत जाता म्हूण सांगता. देखून मोइजे लोकांक सांगता ते सत्र्यान पाळा आनी अशें तुमची जाणवाय आनी बुद्धवंतकाय राष्ट्रांक दाखया. ह्या सर कायद्या विशयांत आयकून लोक म्हणटलो हे वर्ते पर्जेक आसलेली जाणवाय आनी शाणेपणू हेर खंयचेय पर्जेक ना म्हणून. कोण नियमशास्त्र पाळटा तो जाणवायन भरता, तो वायटाक सांपडना, ताका वाट स्पश्ट दिसता, मोतीक ताच्या उजवाड मेळटा आनी देवान शिकयल्ल्या वाटेन तो चलता. ते दिसतना हे नियमशास्त्र मुखांतर देवा थंय एक लक्षलो संबंद आसा जाता.
त्या विशयंत म्हणून त्या विशयंत आमी आयकत आमी सर्वेस्परा केदाळ उलो मारलेले तो आमचे लागींच आसा. सर्वेस्परो आमचो देव, आमी ताका उलो मारतना आमकां तो लागीं आसा तितलो हेर खंयच्या राष्ट्रांक आपले देव लागीं आसात. तर नियमशास्त्रा मुखांतर देवाच्या परजे इस्रायलामध्ये लोकांमध्ये एक घट बांद आसलो आनी देवाक ते लागींच आसले. देव केन्नाय तांकां लागीं आसलेलो. पूण उपरांत जेजू कित्याक कशें म्हणटा नियमशास्त्र रद्द करूंक हांव आयलां चिंतिनाका म्हणून लोकांच्या मतीन तें आसलें. फरिजेवन आनी शास्त्री हें मतींत तांणी घाल्लें लोकांच्या मतींत. कित्याक साबाता वेळार तो पिडा गूण करतलो आनी फरिजेवांनी हे विरोध केल्लें. हें सारकें न्हय म्हूण सांगलें. पूण जेजून ताका साबाताच्या कायद्याक नवो अर्थ दिल्लो. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग हाचेर ह्या उपदेशाच्या दृश्टीन पळोवन त्या मनोभावान साबाताक एक नवो अर्थ दिल्लो. साबाताच्या दिसा बरें करूंक आड व्हरोना, जीव वाचोवंक आड व्हरोना. देखून हांव जर तर पिडा गूण करता ते साबाता नियमा प्रकारच साबातल्या कायद्या विरोधांत वचोंक ना. पूण फरीज चिंतले आनी लोकांच्या मतींत तांणी घाल्लें जेजू नियमशास्त्र पाळिना म्हणून. पूण जेजून नियमशास्त्र कायदो केन्नाच मोडोवंक ना. तेन्ना हे नियमशास्त्र पाळिल्ल्यांक नियमशास्त्राक व्हडलो मान ताणें दिल्लो आनी तो म्हणलो कोण ह्या नियमशास्त्रांतले अती एक ल्हान नियम मोडटा वा तशें मोडूंक हेरांक शिकयता तसल्याक सर्गींच्या राजान निमाणो म्हूण देखतले म्हणून. जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांक पाळूंक शिकयता ताका सर्गींच्या राजान तो व्हडलो म्हूण लेखतले म्हूण तो सांगता. तर मोगाचें न्हू नियमशास्त्र रिती रेग्रो देवान दिल्यात आनी त्या नियमशास्त्र वा रेग्रा मुखार हांव पुरो आमकां देवाचे उपादेश तशेंच पवित्र सभेचे कायदे हे पाळिल्ले वरवीं आमी देवान दाखयल्या जेजून दाखयल्या वाटेर चलता आनी अशें देवाचो आनी आमचो बांद घट जाता, आमचो संबंद आनीक घट जाता. तर हे नियमशास्त्र वा आमचे उपादेश वा कायदे पाळून देवाक मेसवूंक आमी ह्या दिसांनी प्रयत्न करूया. ही कृपा आमी मागया. आमी tucia băgheanciu din vașica sandinciu Santiu tucia muraciu Undo govanso bete dau papa Hoida casu adpitam tuca Utko mogasu Equotaso Bapa Christa Kuragatitu Amka Kandisumya Kariku Mogal Tusha Buriacho Divashikal Sanichu Santiu Tusha Mogacho म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पोदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या सगळं बलिदान आपल्या मनाक महिमेक आमच्या न्याकी पवित्र सभेच्या जवाक सर्वेस्पोर बांदून घे. खणबळ्या बापा तुज्या भुरग्यांची देणी आनी मागणी मायपासान मानून घे. तुजो गोठो संभ्रमूंक एकठांय जाल्या आमच्या मेस्तांक सगळ्या विघ्नांतलें वाटय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारोया. आमी सर्वेस्पोरांत उबारता.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व वेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी दुखा दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दामून दवरतल्याव, अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्याव. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्याव आनी आमकांच उणें करून गरजेवंताक आदार दिवंक पावतल्याव. हे परी आमचे सडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार तुज्या वैभवान हुंसर्गीन तुका आश्रयचे. सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका आश्रय, हुंसर्गीन तुका आश्रयचे. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सकुशेन कस म्हणून सोंसुवेच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसत ताणें खास घेतली, तुका 9व्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खास. 9व्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे मोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगट पगतुया. तुझ्या क्रुसानी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवें आमकां सोडलाय सोनिया. संसाराच्या सोडवंतारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उदास करता आनी हो जिविताचो बुंडो आनी ही सडवण्याची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराम, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पूण जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजळीत मुखामळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंवकार म्हणजे देवाचे मे संगती, भगेवन जुजे तुजो पती, भगेवन धम दुतां आनी चड काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय
पवित्रात्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेधार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें सशें केलेलें प्रार्थना धैर्य घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कुशी सर्गत जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रास आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या शितां तशें आमची पाप घालूस आनी आमकां ढाळणे पडूंक नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्पराम सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बोरवशान अतकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सभ्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचेर पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचेर पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचेर पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागे. सोम्याचो म्हजे भितर येवपाक फावना तुज्या रांतसान भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. Somia bukelia mia alia, tuje kanti amka, uno sergi sodi somia, amka aisha disa, yatri kami samnasa. Vasailia gawan boyan kerta, tuja adaran patita, tuji sesai mata. Somia ami somestanya, ditu vishevamka. Coston solbon gelea vasa, labă shantiata. Iatri kami samsa, Vasailia gawan boyan kerta, tuja adaran patita.
sai matau. Yatri kami sersau nasau, Vasilya kamak bayan kartau, Tuja adaran patitau, Tuji selesai matau. प्रार्थूया. विश्वासी देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां पोसल्याय, ताचे वरवीं आमची पातकां आनी सुखी बोगस आनी आमकां पवित्र करून तुज्यो बसवण्यो जोडूंक परतेपणी तयार जावंक आमकां करपा दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Servisvår तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येत क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. Jesu namचे पासो आपलो जीव दिला, रगत आपले विक्रम मोगमोजो केला. ताच्या मोलीक रक्तान दिला मोक्षाने, ताच्या जिणे मोरणाक सर्गींचे जिणे. एकच एक देवो तुझ्या रक्तासो, आसा पृथ्वेक सोडवून दिवच्याक तो पुरो. कसो उपकार तुजो हांवें बावचो, मोके लोय म्हूण म्हजो पापयासो. Sobe, Amare Shivadi Anga. Magion Gustache Kurvein, Varam Kamche Devam, Che Dusmanantle, Apache, Putache, and Poet Latmeche Navin. Amen.